Good morning everyone. As I सकाळी this start केला early morning after mass, and today was the day which I was waiting for, special day daddy के birthday यार. So now daddy बराबर मिसा वसो नहीं लाता, and we got some breakfast आला आणि daddy दाखवे तुमको. Daddy happy birthday. Happy birthday. Thank you. Enjoy कोता day तुगेलो. Enjoy कोता day. God bless you. So daddy बराबर आम्ही सावसा नाही राहता सकाळी आणि आता आमगेलो दिसा I'm actually planning to make little prawn biryani for afternoon. हुंयचे कितें? सामकें केला तेणें आतां. सामकें केला. सो मिसा वचून येयली आनी आतां आमगेलो ब्रेकफास्ट करतली आनी आफ्टरनून हांवें प्लॅन केला कित्याक आमी हाय न्हू देनबर घरा प्रॉन बिरयानी करतले हेलेशी आनी रातीको म्हण तूं आमगे जेवण भायलें ऑर्डर आहा तें मागीर तुमकां दाखयता हाव द डे इज स्टार्टींग गोईंग नाव. सुबह शूट करून मेळना आयज कांय म्हाका सुबह जाता म्हणजे बिरयानी बी रेडी जाली. आतां वयता ताका मातशें ट्युशनासान हाडला आतां आनी हांवें बिरयानी केलो न्हू तेगे ट्युशन टिचरीकूय इल्लीशी ऑन दिल्या चोया कितें सांगत तें जाल्यार पुरो बरी टेस्टी कित्याक बेश्टी फास्ट केल्या सगळें गडबड बिरयानी न्हू हांवें चिंतलें कित्याक शॉर्टकट न्हू हेका लागून सायन्स आमगे जेवण सगळें आसता मागीर ताका लागून हांवें म्हळ्यार एक बिरयानी बेश्टी कोत्तलें आनी सोडटलें आनी हांवें सगळीं घराय आहाय विलबरूय आहा जेवणां घरा आनी आमगे गाडाकूय येयलें न्ही तो हांव आतां. सो डेकोरेशन करपाक स्टार्ट करूंक जाय आतां. एक पाट हेल्कन गेलो न्हू मागीर हांव स्टार्ट करतलें डेकोरेशन करपाक. सो दाखयता तुमकां मातशें शूट करून मेळटा तें करतलें थोडेशें आनी घरा कोले जावचें ना तो आमगे सगळें पेडीर करतलो. एक पाटी इस्कला गेलो न्हू मागीर हांव स्टार्ट करतलें दाखयता तुमकां हांव थोडेशें आतां वयता घरा. सी ऑल इन सम टायम. गरमी सारकी सुबेज पडटा हांगा गो माय सामकें सुबेज. घराकूय भायर सरता म्हळ्यार न्हू कितू वच सामकें बेजार येता भायर सरोंकूय पूण यू टू फिनीश कितें काम आहाय तें करूंक पडटाय. चल सी ऑल इन सम टायम.